लोकशाय राधा 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 चेक वाटायलो राधा एकाने स्वप्ना कसली पडटा मग कोण ना बसत्या अरे उठ दूध तो पाहिलो खबरच्या तू पाहिलो हय दत्तो पाहिलो दिल्लीच्यान फाल्यां येवपाचो आहा न्हू गो तो अरे प्रुडंट टीव्हीचेर खंय एक नवीन प्रोग्राम करपाचो थारायला मुलाखतीचो दोत्तू अप्पाक मुलाखत घेवपाक आपयला खंय म्हणून तो एक दीस पयलींच आयलो आनी आयलो तो भायल्या भायर टीव्हीचेर गेला आतां मरे रोकडोच तेजो प्रोग्राम सुरू जावपाचो आसा हय सॉरी हा म्हाका स्वप्नाक मरे राजा दिसलो तूं राजा जावंक ना मरे चल पळय मातसो फ्रेश जावन यो चल तोंड धुवन यो बरें मागीर आमी अमृताल्या हातची अमृता सारकी च्या घेवया ओके ओके तुका उशीर कित्याक जालो रे गोयना हो म्हाजो आते भाऊ झेडपी मेंबर ते उत्तर गोंयचे सगळे झेडपी टुराक वतात केरळाक थंय तेका मेळपाक गेल्लो पूण फाटले दिसांनी ते टुरार वचून आयल्या मरे हय पूण ते दक्षिण गोंयकार खूब शिकून आयले दिसता न्हू खूब शिकले कितें हाडलें हें हांव नकळो पूण केरळासून येताना तेंच्यांनी खंय केळ्याचे वेफर्स मसाले आनी लुंग्यो हाडल्यात खंय शी सायबा पूण म्हाजें मातशें काम चीफ मिनिस्टराच्या कानार घालता मरे आगो आमचो चीफ मिनिस्टर सद्या बिजी आहा गुजरातीक इलेक्शन आहा न्हू गो विधानसभेचें थंय खंय तेका आपयला भाशण दिवपाक म्हणटकूच गोयना थंय परत कमळ जिखून येतले रे हांव कोण अदमास सांगपी पॉलिटिकल तज्ञ न्हू गो पूण आमचो मनोहर भाई थंय गाजयतलो सभा हें मात्र तेचे चाहते म्हणटात आं गोयना ओनू इफी वेळार खंय गोंयभर प्रोग्राम आसा खंय मरे तुका एक सांगू जे जे होईल ते पहावे पोरू उक्तावण मडगांव जाल्ले आमचो सेम पणजेचो म्हणटकूच माटो घालून कला अकादमी कडेन दर्या संगमाचेर जातलें उक्तावण शी सायबा प्रोग्रामाचो वेळ जालो असो दिसता हो आनी बोस्त्याव तोंड धुता काय नाता काय ए बोस्त्याव बेगीन यो इश्टानो आमी ही आगळी वेगळी अशी मुलाखतीची कार्यावळ आयच्यान सुरू करता लूज स्टॉक ह्या कार्यावळीत तुमकां येवकार आनी नमस्कार आयज आमच्या वांगडा आसा एक नामनेचो तियात्रीस फ्रँकी बाब फ्रँकी नमस्कार नमस्कार तो फ्रँकी म्हाका एक सांग तूं पयलेच खेप तियात्राच्या पालकार केन्ना चडलो आनी तुज्या तियात्रांतली थोडी नांवां म्हाका सांग आय थिंक आय मेड अ मिस्टेक कसली हिंग येल तो म्हाका दिसलो आमगे बाप प्रमोद आचार्य इंटरव्यू घेतो म्हूण मुगेली यू आर इन्सल्टिंग मी अशें कित्याक म्हणटाय तूं फ्रँकी तुका मुगे तियात्रा नांव खबर ना हांव इंटरव्यू येयलो म्हणटकच तुवें मुगे स्टडी करूंक जाय आसलोली अरे येदोळ तियात्रीस फ्रँकी बाप तुज मुखार बसवला आनी तुका कांय खबर ना आज दुबय आहल्या हाल कुवेट आसपाचो हाल कुवेट आहल्या आनी केन्ना लंडन आसपाचो अरे 500-600 तियात्रां एक्टींग करपाक भुरगो मरे हांव आनी तुका मुगे तियात्रां नांव खबर नाय म्हणजे हें फकाण मरे यू आर जस्ट इन्सल्टिंग मी ओके लेट मी टेल यू दिस टायम इफीचें उक्तावण म्हाका कर म्हूण सांगलोलें आमगे बाप पारेकर विष्णू वाघ फोना फोन करताले पूण तेंक बाडे खबर ना मुगे बुकींग म्हयन्या पयलें आसत म्हूण ते कित्याक जाणटो ते दिसान हांव गोंय ना ते दिसान हांव लंडन आहा आय टोल्ड देम आय कांट डू दिस टायम मागीर ते अक्षय कुमारा बरे खंय गेले अक्षय कुमार करतलो आय एम सॉरी फ्रँकी बाब आयकुप्या न्हू केन्नाय अशें जाताच आयकुपी मनीस उलोवपी मनीस केन्ना केन्ना चूक करता पूण आतां ही मुलाखत आमी मुखार आनी वचनाका तूं कितें उलोवपाक जाय तूं तुगे कोतलाचे बस हांव मुगे कोतलाचे बसता मुखार आनी खूंय वयतले आमी तूं मुको विचार हांव तुका सांगता मुखार आनी वचपाक अरे फ्रँकी मुखार म्हणजे फॉरवर्ड फुडें दिस इज बिग मिस्टेक एक्चुअली सांगपाक म्हणल्यार म्हाका आज कोणागे पिक्चरां शूटिंग आसलोलें हे आमगे स्वता येताय म्हणून येयलो हिंगा गोंय जात्यान सोंसपाचें कोणूय कोणागे इंटरव्यू घेता एक चॅनलाचेर एक मनीस सगळें गोता
चॅनल चोवपाक गेलो जाल्यार इंटरव्यू तोच सांगता, मुखार चोवपाक जाल्यार रेसिपी तोच सांगता, आनी कोणागे इंटरव्यू तोच घेता, डॉक्टरागे इंटरव्यू पासून तो एकलो मनीस घेता. दिस इज समथिंग सिली. फ्रँकी बाब, हांवें सॉरी म्हणा. आतां तुका हांव एक विचारता, हे तियात्राची जी स्टोरी आसता पळय, म्हणजे ताचें कथानक, ताचो फ्लो. बाबा तूं म्हाका एक सांगू, इंटरव्यू कोण घेता? तूं घेता हांव घेता? तुमची चड उलयता. हेंच बरें लागना म्हाका गोंयांत. इंटरव्यू घेता तो मनीस इतू व्हड क्वेश्चनी जाता, मंगला ट्रेनीन धोबिया इतलें. तूं मुको तियात्रा खबर जातो, तुका तियात्रा कितें कोटा? माती गोबरू. अरे बाबा तुवें केन्ना तियात्रा स्टेजीचेर पांय दवरला? फ्रँकी तुका हांव सांगता, हो प्रोग्राम लायव्ह चलता, तूं चड शाणपणां उलोव नाकाय. अरे आमलेट कशी जाल्या हें सांगपाक तांती घालपाची गरज नासता रे. दत्तू आप्पा रागार जायनाका. एक्चुअली हांव म्हणून सोदीत तें हें, तियात्रा एक्टींग पडकोताय न्हू, ती एक कला. देवागे देण तें एश कोन्न देवान जायत्या मनशांक देण दिलां. आतां तूं म्हणजे फोर जालो, थापोलो, तेंय देवागे देण. वय ब्लेसिंग. दत्तू आप्पा तूं फॉट फिलामेंट म्हूण गोंयचे लोक खबरो कोताय न्हू, दिसत्यो को नाय? फ्रँकी बाब लिसन, नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन मोडो सन मोडटो. तुंय चार न्हू. म्हाका एक सांग, तुका गोंयांत जावं गोंया भायलो लायक जावपी कोण तियात्रीस, ज्या तियात्रिसाचेर तुज्या लायफाचेर प्रभाव पडला, तुजो एक रोल मॉडल कसो? सी दत्तू आप्पा, टू टेल यू फ्रेंडली, I was brought up in London. Tinga I saw the acting of John Olivier. Shakespeare गेले प्ले तोच एक्टिंग कोतालो. अशें कोण जॉन हो? आगे म्हजी माहिती तूं जॉन फेर्नांडीस म्हूण बी समजोशी. म्हाका दुबा लागलोलो तूं मोती येल तो जॉन म्हळ्यार जॉन फेर्नांडीस म्हूण. जे मनशा जॉन ओलिवियरचें नांव खबर ना तो मनीस मुगे इंटरव्यू घेता. म्हाका दिसोलें आमगे बाप प्रमोद आचार्य इंटरव्यू घेता म्हणून मुगेली. तुम जाताय कोण आनी हाताय कोण रे? फ्रँकी म्हाका एक सांग, तुका आनी कोण कोण कलाकार लायक जाता? म्हाका पाकिस्तानी टीव्हीचे शो गाजोवपी मोहीन अख्तर बेस्ट. हो कोण क्रिकेटर? हेड ऑन इंटरव्यू प्रमोद इंटरव्यू घेता आसतना हात हालयत ते भाशेन हात हालयन तूं तेजे भाशेन जावपाक येता. तूं मोहीन अख्तर आवडना? ही इज एन ग्रेट आर्टिस्ट. कोण कोणागे इंटरव्यू घेताय रे? फ्रँकी म्हाका एक सांग, तूं तियात्राच्या संदर्भांत लोकांक कितें सांगूंक सोदताय? चोय गोंया कॅसिनो जावन संवसार काबार जाला. लोक जाल्या बँकराप्ट, मायनींग प्रॉब्लेम. आमगे गोंय चेडवांक चोय ती सिक्युरिटी ना. पॉलिटिक्स जाल्यार सारकी वाडवल्या. अरे तूं तियात्र सोडून सगळें दुसरें उलयताय मरे. अरे म्हाजो क्वेश्चन कितें आहा? लिसन, गोंयांक गार्बेज प्रॉब्लेम, CRZ, एअरपोर्ट प्रॉब्लेम, यूथ एंड ड्रग्स. अरे पूण आनी कितें तुका आयकुपा ना पेशंट. हांव म्हणून सोदीत तें हे सगळे प्रॉब्लेम आमगे गोंयचे तियात्र रायटर आनी डायरेक्टर आहाय ते हे पॉयंट घालपा जाय. तेन्ना आमगे तियात्राचो स्टँडर्ड वाडटलो. तूं बरो हुशार आहा. तूं कितें दिसोलें तूंय हुशार म्हणून? फ्रँकी म्हाका एक सांग, हांवें आयकलां की तूं बऱ्यो पोएमी बरयताय आनी वाचून दाखयताय म्हणून. एक बरीशी पोएम कर पळया. एक्चुअली सांगपा म्हळ्यार न्हू पोएम पड म्हणटाय न्हू ती हांवें बरोवन आनी सांगपा कॉमेस केलो म्हणटू ती आमगे कोंकणी रायटरा तकले वयल्यान वयताय. एक्चुअली हांवें एक पोएम बरयल्या म्हण दाखयची. हय म्हण. राबा बरयल्या फायल काडटा कितें काम बरयन हाडलें. चय पोएमी नांव हॉलिडे. आयका. दीस आयलो सोमार, मेलो तियात्रीस शाणू बोरकार, घे हॉलिडे. दीस आयलो मंगळार, मेलो सोमास वावुरपी अमर शिरोडकार, घे हॉलिडे. दीस आयलो शुक्रार, मेलो दत्तू आप्पा. अरे तूं कितें उलयता रे? शितीदार आसा मरे. दत्तू आप्पा तूं चुकलें कितें मुखार मातशें चुकत तें. दीस आयलो शुक्रार, मेलो गांवचो कांबो विशाल शिरोडकार, घे हॉलिडे. आख्खे समोन भर हॉलिडे
हॉलिडे हॉलिडे हॉलिडे हॉलिडे म्हणजे कुशालकाय, भुरग्यांक कुशालकाय, गव्हर्मेंट सर्वंटांक कुशालकाय, पूण आम आदमीक हाय हाय ही जावन आसा गोंयची लोकशाय. हीच आमची लोकशाय, हीच आमची लोकशाय. Lokshai.